भुरग्यांनो, आयज आमी नवी कविता शिकुया। कवितेचे नाव आसा मिठानी खेळुया। पयली आमी कविता वाचूया आणि मागीर ताचो अर्थ जाणून घेऊया। चलात वाचया न्हय। चलात पाटे काढात, आमी मिठानी खेळुया। पाट्यार पाटे, दोन दोन पाटे, पाट्यार उबे खेळगडी, पाट्यार उबे खेळगडी। मीठ पिको, मीठ पिको, मीठ बाये पिकना, मीठ बाये पिकना। सकाळचो खेळचो, दनपारचो खेळचो, मिठाचो खेळ बाये आवडीचो, मिठाचो खेळ बाये आवडीचो। आता ह्या कवितेचो हांव तुमकां अर्थ सांगता आणि मिठानी कशें खेळप ते बी हांव तुमकां अर्थ सांगतना समजयता। चलात पाटे काढात। पाटे काढात म्हटल्यार ग्राउंड काढात। तर ग्राउंड कसो काडप? जर खेळपाक 10 भुरगीं आसात जाल्यार असले 5 पाटे काडूंक जाय। हांगा कितले आसात? 1 2 3 म्हणजे कितली भुरगीं आसतली? 6 भुरगीं। तर 6 भुरग्यांतल्यान 3 पाटे काडप। 1 2 3। आता हो आख्खो एक पाटो। पाटे काढात म्हटल्यार अशे ओळी मारात, लायनी मारात आणि पाटे काढात। आता हो एक पाटो, हो दुसरो पाटो, हो तिसरो पाटो। पाटे काढात, मिठानी खेळुया। गो बाये, मिठानी खेळुया। म्हणजे असे पाटे काढात, आम्ही मिठानी खेळुया। आणि पाटे असे 3 पाटे काढून जातकच अशी मदी एक वळ मारूंक जाय, काय म्हणतात? दांडो। आता पाट्यार पाटे, 2 2 पाटे म्हणजे हो एक पाटो आणि मदी वळ उभी वळ मारली काय कितें आता 2 जातात। म्हणजे पाट्यार पाटे हे पाटे आणि 2 2 पाटे म्हणजे उभी वळ मारली काय 2 जातात। आणि या पाट्यार उबे खेळगडे, तर हांगा खेळगडो असो उबो रावता। त्या पाट्याचेर या आख्ख्या पाट्याचेर या आख्ख्या पाट्याचेर आणि हांगा म्हणजे पाट्यार उबे खेळगडे आणि हाका दांडो म्हणटात। आणि या दांड्यात आणि एक खेळगडो हांगा उबो आसता। मीठ पिको, मीठ पिको, मीठ बाये पिकना, मीठ बाये पिकना। आता हे एका गटातले भुरगे, दुसऱ्या गटातले भुरगे कितले आसतले? 1 2 3 4 5 आणि हांगा 5 आसतले। हांगा 5 भुरगे आसतले। हे 5 भुरगे ह्या भुरग्या कडल्यान मीठ घेतले। हो भुरगो तांकां मीठ दितलो। हे भुरगे मीठ घेवन अशे भितर सरतले आणि हांगासल्यान भायर सरतले। आता भितर सरता आसतना हे जे भुरगे आसात, हे खेळगडे आसात, ते तांकां आडयतात, तांकां भितर सरूंक दिनात। म्हणजेच मीठ बाये पिकना, म्हणजे तांकां भितर सरून हांगा भायर सरपाक मेळना। आणि जेन्ना ते भुरगे हांगासल्यान हांकां चुकून, सगळ्या भुरग्यांक चुकून हांगा भायर पावतात, तेन्ना ते हांगा पावतकच कितें म्हणटात? मीठ पिको, मीठ पिको। तेन्ना खेळ सोंपता। इतलो हो मजेचो खेळ आसा की हो सकाळचो खेळचो, दनपारचो खेळचो, मिठाचो खेळ बाये आवडीचो। आणि आवडीचो म्हटल्यार सगळ्यांक आवडटा असो। खेळाचें नाव कितें? मिठानी, मीठ पिको। थोडी लोक मिठानी म्हणटात, थोडी लोक मीठ पिको म्हणटात। म्हणजे मीठ पिकोवन कितली भुरगीं आसतली? जितले पाटे आसात ताच्या परस आणि एक चड घेवं येता, ना जाल्यार एक कमी घेवं येता। हो भुरगो आसा तो हांगा उबो रावना, ह्या वळीर एक, ह्या वळीर एक आणि ह्या वळीर एक। आणि तितलेच भुरगे दुसऱ्या गटान आसतात, ते हांगासल्यान अशे भितर सरतात आणि ही भुरगीं तांकां आडयतात। ह्या भुरग्यांक चुकून चुकून ह्या भुरग्यांनी भायर पावपाक जाय आणि हांगा पावतकच ती कितें म्हणटात? मीठ पिको, मीठ पिको करून आड्डतात। आता पाटे काडप म्हटल्यार अश्यो वळी मारप। 2 2 पाटे म्हटल्यार
एका पाट्याचे मदीं वळ मारल्यार ते कितें जाले 2-2 जाले आनी हो जो खेळगडो आसता तो मदीं अशी ही ताजी शीम हो तांकां राखी भोंवता. इतली उमेद येता, इतली मज्जा येता हे खेळाक की हो खेळ सकाळचो, दनपारचो, सांजेचो दिसान जाय ते वेळार खेळपाक मेळटा.